देशभर 10 रुपयांचे कॉइन वापरात आसात. अशें आसतना गोंयांत मात जायते जाण 10 रुपयांच्या कॉइनाचे दिवप घेवप करपाक सोदनात. हे 10 रुपयाचे कॉइन चलनात आसून लेगीत लोक ते घेवपाक अनमनतात. ते विशीं गोवा 365 SBIच्या बँक मॅनेजरा कडेन चौकशी केली. पळयात पुराय बातमी. 1.27 कोटी 10 रुपयांची नाणी वास्को SBI बँकेच्या शाखेत पडल्यात, जी कायदेशीर मुद्रा नाणी आसून लेगीत लोकांक मान्य नात. 10 रुपयांचे नाणे राष्ट्रीय चलन आशिल्ल्यान भारत सरकारान चलनाचे मोल ग्राहकाक दिवपाचे उतर दिल्ल्यान कोणाकच ते न्हयकारपाचो अधिकार ना. RBIच्या नेमा प्रमाण भारतीय चलन घेवपाक न्हयकार दिवपी लोकांचेर IPCच्या कलम 124(अ) खाला कारवाय करूं येता. आयकात. तुम्ही अजीब गोवा की अजीब कहाणी आयकूंक नासतली. हे हा 10 रुपयाचे कॉइन जे अख्खे इंडियेभर चलतात, पण गोंयांत पावले काय हे चलनात. कितें कारण काय खबर ना. वास्कोन मार्केटान वचून पणजे वच मार्केटान कॉइन कोणूच घेवपाक रेडी ना. पण जेन्ना आमी हेच खबर काडपा खातीर बँकेन येयले तेन्ना आमकां बँक मॅनेजरान जे चीफ मॅनेजर हा परब साहेब तेंच्यांनी सांगलें की हे लिगल कॉइन आहात आनी हे लिगल कॉइन सगळे मार्केटान सर्क्युलेट जावपाक जाय. ते सद्या हे प्रॉब्लेमाचो शिकार जाल्ले आसा आनी ते फेस करतात. तेंच्या कडेन नियरली 1.21 करोड हांगा हे कॉइन उरलेले आहात आनी ते कशे सर्क्युलेट करतले मार्केटान. कित्याक की लोक येतात पूण कॅश मागतात, पेपर कॅश मागतात, पूण ताका कॉइन नाका म्हणटात. सो तेंचे कडेन प्रश्न पडला हे कशे सर्क्युलेट करचे. आयज मार्केटान वचत जाल्यार कॉइन कोण घेयना. सो आयज तेंच्यांनी सांगलां मॅनेजरान की हे कॉइन लिगल टेंडर कॉइन आहात आनी लोकांनी हे सर्क्युलेट करपाची. जर कोण घेयना जाल्यार तेचेर FIR जातली अशें तेंचें म्हणणें आहा. सो लोकांनी अवेअर जावपाची गरज आहा की जर घेयना जाल्यार हे तुमचेर FIR जातली. We are facing a major problem because of this 10 rupee coins. I do expect this outside total in Vasco, not only in Vasco, it is overall in Goa total. I don't know why they are not accepting these 10 rupee coins. Nobody is accepting, but it's a legal tender, and in Maharashtra and other states also everybody accepts it's being a legal tender. And since nobody is accepting these coins, bank is also having a problem, because now we are having nearly 1.27 crores with us coins. So unless and until they go out, circulation happens, then only this problem may be reduced. And even people, these 10 rupee coins being introduced, 10 rupee notes are not a printing of 10 rupee notes have stopped, RBI. So even rupees 20 coins have come. So I am afraid that if such is the situation in Goa, that 10 rupees coins all of a sudden people only decide that 10 rupee coins we should not accept. I don't know whether people is the final authority. Actually it is RBI. So slowly they will say 20 rupees coins are also banned. This is not the total right is not given to people. धाकटो एक मनीस समज तो म्हणटा कॉइन चलना, ते हेचेर इतली अफवा आनी इतली रुमर्स पसरली की सगळे लोक बिलीव करून लागले की 10 रुपयाचो कॉइन चलना म्हणून. आयज खंय तरी तेजी अवेअरनेस दिवपाक आमी हांगा येयल्लेले आहा, SBI मॅनेजराक मेळ्ळेले आहा. सो आमी सांगूंक इच्छिता की तेणी मेसेज दिली, आमी हांवूय मेसेज दिवंक सोदता की ह्यो 10 रुपयाचो कॉइन सगळ्या दुकानदारांनी स्मॉल टू व्हडले वेंडर्स तशे लोकांनी धाकटे ते व्हडले हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्यो कॉइन घेवचो आनी ह्यो की रोटेशन मोडाचेर चलचो. कित्याक फाल्यां 10 आनी 20 रुपया नोटी बंद जावंक शकता. तेन्ना ह्योच एक माध्यम उरतलो कॉइनाचो. जाल्यार तेन्ना तुमी म्हणटले कॉइन चलना, तशें जावंक शकना. सगळे लोकांनी शिटकावणी घेवपाची गरज आहा की ह्यो कॉइन 10 रुपया सगळ्या मार्केटान चलचो, सगळ्यांनी एक्सेप्ट करचो आनी अशें फुडें चलतले. आमी कॉइन तो आमी एक आमची मजबुरी म्हणून घेतात, म्हणजे घेवचोच पडटा आमकां. आमी कस्टमराक जेन्ना रिटर्न कॉइन दिता तेन्ना तो कितें म्हणटा, कॉइन नाका, कॉइना बदल दुसरे कितें दी. म्हणजे परतून तो कॉइन कोणा कडलो आमच्याच कडेन उरलो, म्हणजे वेस्ट कोणाक. आणि सपोज तुझ्याकडे कॉइन जमा झाले जाल्यार कितें करता तेजे बद्दल? आता एक चड जाले की मागीर ते बँकेन व्हरून दिवचे पडटा, नाल्यार आनी कांय उपाय ना. मागीर बँकेन केन्ना ना म्हणलें की आमी कॉइन घेवपा ना अशें केन्ना? अशें काय ना, बँक ना म्हणना, कस्टमर ना म्हणटा. कस्टमर ना म्हणटा. कारण की ते म्हाका बी तेजें कारण काय समजना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी.